पणजे पाट्यावेली म्युझियमाची बिल्डिंग साप्प गलगलाक आयल्या। नवे बिल्डिंगेचे काम चल्लां। नवी बिल्डिंग प्राधान्यान तडीक लायतले अशें म्युझियम सचिव जयदेव सारंगीन सांगले। म्युझियम सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक तो उलयतालो। नवी बिल्डिंग उबी जाय मेरेन सध्याचे म्युझियम दुसरे कडेन व्हरतले। नवे म्युझियम संवसारीक दर्जाचे आसतले। गोंयचे पुराय दायज लोकांक पळोवंक मेळटले अशी सरकाराची येवजण। The government is determined that this would be a futuristic building with a world-class museum. It's a priority for the government now. We are already on the job. So the plan would be such that the building would be very futuristic. In that case, we are also thinking of alternate place in the intervening period. But whenever the building would be completed, that would be for proper display, proper protection of art objects and artifacts and everything, and the staff also would be properly trained, and they would be managing the museums in a very professional manner. Basically, this one is shifting of the museum to a place in the intervening period. At the same time, small touch-up work also is being planned, but this is a holistic project. Yeah, that all those plans are already on its way. So the timing and when to do it and where to do it, those things should be in a short time. We will be doing it. काणकोणा कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे अरिश्ट आयिल्ल्यान म्युझियम सप्तकाची कार्यावळ म्युझियम खात्यान व्हडलेशें कांयच करिनासतना सोमारा थोड्या भितर गुटलायली। सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक म्युझियम सचिव जयदेव सारंगी आनी म्युझियम संचालिका राधा भावे आशिल्ली। सध्या पाट्यावेले म्युझियमाचे बिल्डिंगेची तीच गत जाल्या। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। ताळगांव वाठारांत फाटले 15 दीस जाले नळाक सारखे उदक येना आशिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाताले। ताळगांव भाजपा मंडळाचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायकाक ही गजाल कळटकीच ताणें उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आफोवन हाडून फुटिल्ली पायपां रोखडीच सारकी करून घेतली। सिवरेज पायपां घालतना उदकाची पायपां फुटिल्ल्यान लोकांक उदक येना आशिल्लें। ताळगांव वाठारांत सिवरेज पायपां घालपाचें काम चालू आसा। ही पायपां घालतना उदकाची पायपां फुटिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जावंक लागल्यात। ताळगांव भाजपा मंडळ अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायकान उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक हाडून फुटिल्ली पायपां सारकी करून घेतली। सिवेज तेंच्यांनी हडपाक जाय म्हणून हडला, पूण लोकांची केअर घेवना। लोकांची पायपां खंय आसा, कितें आसा तें काय करूंक ना। लोकांक आतां 15 दीस जाले उदक ना, बांयचें उदक व्हरता। ताळगांवच्या दुर्गावाडी, अमरालवाडो, नागाळी, केवण्या ह्या भागान लोकांक उदकाचो सामको मेजर प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। 10-12 दीस लोकांक एक थेंब उदकाचो येना आनी थंय लोकांनी हांगा PWD ऑफिशियल्सांकूय खूब कंप्लेन करपाचो प्रयत्न केलो, तरी आसतना प्रॉब्लेम तो सॉल्व जायना म्हणून ते मातशे पॅनीक जाल्ले। आमी आज सगळे PWD ऑफिशियल्सांक हांगचो जो कन्सर्न JE आसा, सुपरवायझर आसा, तांकां हाडून नागाळी, आमचे केवण्या, दुर्गावाडी, व्हडलें भाट, अमरालवाडो ह्यो एरियाज इन्स्पेक्ट केल्यो। भारतीय जनता पार्टी तालिगांव मंडळ will see that all these things are taken care of. 2 दिसां भितर ताळगांवचे उदका पुरवण सारकी जातली अशें बांदकाम खात्याचे अधिकाऱ्यान सांगले। कालच्यान तर आमी ते सप्लाय रेग्युलर जाला, पण आता ते थोडे कडे कितें जाला, आमचे दुर्गावाडी आणि ते सायडीक ते पायपां फोडला लागून कितें जरा प्रॉब्लेम आसा, ती आता 2 दिवसांनी क्लियर जातली। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। आमदार विष्णू वाघाचेर हल्लो करपाक लायतल्यांक जाता तितले बेगीन अटक करची अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन राज्यपाल भारत वांचू कडेन केल्या। विष्णूचेर हल्लो करतल्यांक कोर्टान जामीन दिल्ल्यान ह्या प्रकरणाची चवकशी जावप कठीण। ते खातीर ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन चवकशी करची अशी मागणी राष्ट्रवादीन केल्या। राष्ट्रवादीचे शिष्टमंडळ निवेदन घेवन राज्यपालाक मेळ्ळे। राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या एका शिष्टमंडळान सोमारा राज्यपाल भारतवीर वांचूक एक निवेदन भेटयलें। आमदार विष्णू वाघाचेर हल्लो करपाक लावप्याचेर कारवाय करची अशी मागणी राष्ट्रवादीन केल्या। गोंयकारांक मेसेज धाडल्या की विरोधी पक्षाक जी कोण ओपोज करता तिंचे बद्दल कोणी सामील जावं, इन्क्लुडिंग आमदार, ताका पडटलो मार। त्या बद्दल दिस इज नथिंग बट टोटॅलिटेरियन एटिट्यूड ऑफ दिस गव्हर्नमेंट. वी हॅव रिक्वेस्टेड द गव्हर्नर टू इंटरवीन अँड स्टॉप दिस एटिट्यूड, failing which he should recommend this solution of the house. लुझोफोनिया खातीर बांदिल्ल्या खेळा प्रकल्पांची तपासणी करपा खातीर एक जाणकारांची कमिटी नेमची अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केल्या। The NCP demands that an expert committee be formed
to verify the quality of works going on for the Lusophonia games, especially the stadiums, which could be a disaster for Goans during those games. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.